येवकार हा समृद्धा कणगावकर, सूर्यकुळाचे हेडलाईन्स। बाती बरेच काळासावन हुमकळत आशिल्ली वीज पुरवण आनी बातीमाग उण्या प्रमाणात वीज लायनीचो प्रस्न आयज ग्रामसभेत जालो चर्चेचो विशय। बाळी ते करमल घाट सुरू जावच्या आदी खड्ड्या गावांतल्यान हायवेचेर तयार जाल्यात अपघाताच्यो सुवातो। हे सगळे हायवे यंत्रणेच्या घाळपणाक लागून थळाव्यांचो आरोप। मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान मांद्रे दर्यादेगेवेले पट्टेत वाडल्यात पर्यटन। या पट्ट्यात पर्यटन सुविधा चडशे नाशिल्ल्यान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन थळावो आमदार जी दारोलकरा बरोबर घेतली नियाळ बसका। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। काणकोणचो करमल घाट हो मरणाचो घाट म्हणून बरोच फामाद। या घाटार अपघात जायत आसता। आता बाळी ते करमल घाट सुरू जावच्या आदी खड्ड्या गांव लागता। या गावांतल्यान वचपी हायवेचेर आता अपघातांची सुवातो तयार जाल्यात। गाडी पडल्यार सरळ 3 मीटर सकयल देंगणात। हे सगळे हायवे यंत्रणेच्या घाळपणाक लागून। कित्याक तर या मार्गार राखणे वणत बांधली तिवूय अर्दकोटी। पूण कित्याक लोकांचो जीव घेवपाक वय? हे एक कुवाडे जावन रावला। आयकात देविदास गांवकाराक। जेन्ना आमी मडगांव साकून काणकोण येता त्या वेळाचेर आमकां भंय दिसता ती करमल घाटाची। कारण करमल घाटाचे आठवड्याक 2 ते 3 आनी म्हयन्याक जवळ जवळ 10 ते 12 अपघात जातात। पूण ह्या करमल घाटा भशेनूच आतां खास करून बाळ्ळी टू करमल घाट सुरवात जावच्या मदीं खड्डे म्हणून जो एक गांव आसा, ह्या गांवाच्या नजीक हायवेचेर सामके अशा तरेचे डेंजर अशे सामके स्पेशल कितलेशेच मरणाचे सारखे जागे आसात। ह्या जाग्याचेर जर पळयलें जाल्यार हो जो जागो आसा, जरी नॅचरली अशा तरेचे सिच्युएशन असले जाल्यार हे डेंजर सिच्युएशन आज पर्यंत कायम स्वरुपी उरपा खातीर जबाबदार आसा ते ह्या हायवे ऑथॉरिटीचे इंजिनियर्स। कारण इतल्या खातीरच हे जेन्ना रोडाक शोल्डर सारखे नाशिल्ले आनी डेंजर सिच्युएशन आसा त्या वेळाचेर हायवे ऑथॉरिटीन हांगासर प्रोटेक्शन हॉल बांदपाक घेतली। पूण दुर्दैव अशें की ही जी प्रोटेक्शन हॉल आसा फक्त अर्द्याक बांदली आनी अर्द्याक सोडून गेले। आनी ताका लागून आयज ज्या जाग्यार प्रोटेक्शन हॉल बांदनासतना जो जागो आसा त्या जाग्याचेर कितलेशेच अपघात जातात। आनी अपघात जे जाले उपरांत ही गाडी जवळ जवळ 2 ते 3 पलटी मारून जवळ जवळ 3 ते 4 मीटर सकल व्हांवत वयतात। अशा तरेची इतली गंभीर परिस्थिती कडेन सरकारान आतां तरी लक्ष घालचें। काणकोणाक एक जोडपें अशा तरेच्या अपघातान गेले। करमल घाटाचेर कितलेशे अपघात जातात, ह्या सगळ्या अपघाताचो आढावा घेवन ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान लक्ष घालून कितें तरी सोल्युशन काडचें। ना तर ही प्रोटेक्शन हॉल कंटिन्यू करून हांगासर माती भरून जर जाग्यार घायले जाल्यार बरेचशे अपघात हांगासर कमी जातले। कारण ना तर हांगासर खंय अपघात चालूच उरतले। हांगासरल्या लोकां कडल्यान आमी आयकुया। हांगा प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें, ही घराची तुमी पळयताय जायती कितली वर्सां जाली अशी जायत्यो गाडी पडटा हांगा। आनी लोकांनी सुद्दां पळयले आसतल्यो गाडी पडलेल्यो। सो तुमी आनी मेन म्हळ्यार कितें प्रॉब्लेम कितें तेजो, हांगा सिग्नल कांय ना मेन म्हणल्यार। आनी हे वॉल बांदला तें एटलिस्ट तर कंटिन्यू तर गेलें न्ही, खंय तरी प्रोटेक्शन जातालें गाडयांक। आनी सो आनी मेन म्हळ्यार कितें, हांगा नायट टायम हांगा कितें तूं सिग्नल नासल्या कारणान गाडी तुका रोडा एडजस्टमेंट मेळना तुका। सो त्या कारणान गाडी पडपाक चड शक्यता आसा। आनी हांगा मेजर प्रॉब्लेम कितें एक्झॅक्ट पडपा फाटलें रिजन कितें हांगाचो दिसान बीन? मेजर प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें, हांगा सिग्नल वय आमचे मारला म्हळ्यार सिग्नल ना हांगा। सिग्नल म्हळ्यार गाडया तुका सिग्नल रोड आयडेंटिफाय करूंक मेळना तुका। सो आनी हांगा धड आसा मातश तरी एक, आनी मातश तरी सायड तर गेली न्ही गाडी पडपाची शक्यता चड आसा। आनी आतां पावस लागीं पावपा आहा आनी पावसा कारणान गाडी मेबी चड सायड वचपाक येता आनी पडपाक शक्यता आहा। हाजे फाटी हांगासर गाडयो बिडयो पडल्या बीन तशें? हय, कितल्यो गाडी पडल्या पळय हांगा। पळय तुमी पळोवपाक शकतात गाडया सुद्दां लोड पळय हांगा पळय पडलो आहा, स्टॉक पडलो आहा हांगा। ते तुमी सगळ्या कळटा खबर आसतली हांगा गाडी कितें पडल्या आसतली। सो
त्या गाडी सुद्दां एक ते दिवाळीचे दीस आसलेले गाडी सुद्दां एक नरकासूर बाल्लो आसलो फाटल्यान सो हांगा ह्या गाजून लागून आसली ती गाडी सो ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन हेजी सोल्युशन कितें तरी काडचें गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. बाती बऱ्याच काळा सावन हुमकळत आशिल्ली वीज पुरवण आनी बातीमाक उण्या प्रमाणात वीज लायनीचो प्रस्न आयज ग्रामसभेत चर्चेचो विशय जालो. हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. जाल्यार पंचायतीन केल्ली कागाळी मान्य करपाक न्हयकार दिवन वीज खाते कळाव करता अशें पंचायतीचें म्हणणें आसा. बातीमांतल्या वीज लायनीक लागून दर कापणी हंगामा उपरांत शेत जळोवपी शेतकारांक धोको निर्माण जाला. तशेंच वीज खांब्याच्यो लायन्स झाडां लागीं आशिल्ल्यान लेगीत धोको निर्माण करतात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमकां म्हणलेलें ना आमी करतले म्हणून पंचायतीच्या अंडर नाही म्हणून आमी अशें म्हणटाय ते आतां बेजीक लायटी पासून पेटनाय पळय आमी कंप्लेन करताय तेंकां सांगताय यो रे बाबा मातसो ती येवपा रेडी नाय ओके ते म्हणटाय आमी तुमकां हाय गोवा वेल्याय आमी आनी खंय पावला येता इवनिंग येताय फाल्यां येताय परवां येताय येनाय हांवें हें कंप्लेन MLAकूय सांगलां MLA म्हाका सांगता MLA तेका फोन सांगतालो वच म्हणून वय ते कंप्लेन करता सांगला पळय न्हू आग्रा कडेन म्हाका घालपा जावं म्हणून लास्ट टायम ते घातलेलें दिसता ते येवपाकूय आमी घातला पूण ती सांगला म्हाका टायम वयतलो म्हणून मातसो जाणा ना ते डिपार्टमेंट रेडी ना येवपाक ते म्हणटा आमचे कडेन खांबे नाय म्हणटा लायटी आता स्ट्रीट लायट पेटना सो वी काढलेलं की ते तुम्ही वायर बघितले सामके सकल ठेवले हय वायर्स बा आमी देवल्या म्हणून एप्लिकेशन घातलेलें आहा द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट ते म्हणटा आमी येतले म्हणटा एक आमी येयत ना आतां जायते टायम जालो आमी घातलेले आहा एप्लिकेशन्स पूण कोण येयना इवन केन्ना स्ट्रीट लायट चलोना तांकां सांगता कंप्लेन बरयता पूण कोण येयत ना ते तांकां सांगला आमी हिंगा आहा थिंगा आहा म्हणटा पूण येयत ना सो मागीर लोक म्हणटा की आमी कांय करिना म्हणून दो वी टेल देम कंप्लेन बरयता बुकाचेर रजिस्टराचेर बरयता पूण कोण येयना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सपोर्ट करना अशेंच दिसता न्हू बिकॉज आमी जातले तांकां इन्फॉर्म कोत्ताय एवरी पंच मेंबर बरयता वचून कंप्लेन बाबा आपणाच्या वार्डान अमकें पेटना लायट पेटना पूण कोण येवं सोदना आय ऑल्सो टोल्ड द MLA मागीर MLAक सांगून मातशें एकेडान जाता एकेडान ते येयत ना जायतो टायम जालो हांवें घातलेलें एप्लिकेशन कंप्लेन बरयलेलें इन द ऑफीस इटसेल्फ की आमच्या वॉर्डान पोल देंवलेले वायर्स देंवलेले आहा म्हणून एंड इट इज अ थ्रेट कित्याक पीपल आर गोईंग तिन्ना गाडी घेवन वयता न्हू मिठाची गाडी घेवन येता तेन्ना तांकां प्रॉब्लम जाता लागता म्हणून गाडी बट ते येवपाकूच रेडी ना. बाती गांवांक वीज खात्याच्या बेजबाबदारपणाक तोंड दिवचें पडलांच पूण सरकारी वेबसायट ही बंद आशिल्ल्यान उदरगत प्रकल्पाचे प्रलंबीत प्रस्ताव अजून हुमकळत आसा. डेव्हलपमेंट वर्क आमी जायते घेतला वर्क्स हाय जायते जावं CCTV कॅमेराज घालपाक चडशे डेव्हलपमेंट वर्क जाला आमचो ह्या फावटी आमी वर्क घेतला अपलोड जाला पूण तेंचे सायट प्रॉब्लम जाला वेबसायट प्रॉब्लम जाला ताका लागून आमकां करूंक मेळना वी हॅव टू वेट टील द वेबसायट इज रेडी प्रॉपरली ताका लागून एनी अदर मेन इश्यूज कितें आसले आनी कांय मेन इश्यूज ना आमचे. वीज प्रश्ना भायर बाती तळ्याचे सोबीतकाय करपाचें कामूय पंचायतीन हातात घेवपाचें थारायलां. लास्ट टर्मान घेतलेलो ब्युटिफिकेशन ऑफ द बाती लेक आतां पळयला कांय थिंगा क्लिननेस ना कोण गार्बेज उडयता घेता ब्युटिफिकेशन करपाक आमी उत्ता बिकॉज आमकां NOC मेळना कमदाची ती आमकां दिवची म्हणून आमी मागता सो दॅट वी कॅन डू द ब्युटिफिकेशन ओवर देर मेन तुमकां ती NOC कंप्लीट जाता हय ती उत्ता ताका लागून उत्ता ते लास्ट टर्मान जायते तेणी काम केलें हांगा सांगलें रिक्वेस्ट केलें पूण तांकां तेणी दिवना सो हे फावट हांव रिक्वेस्ट करता दिवचें म्हणून कित्याक आमचें बेटरमेंट जावपाक विलेजाचें जाल्यार पुरो बरें दिसतलें न्हू जाल्यार फुलांकूच बरें दिसतलें ताका लागून तेणी दिवचें म्हणून NOC आमकां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सुभाशीश गोयेकार आनी मनीषा जाधव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
मोरपिरला केपेच्या सरकारी इश्कॉलाची अवतिकाय जाल्या. सरकाराक कागाळी केल्यार लेगीत कसलीच दखल घेना. इश्कॉल दुरुस्त करात म्हणून उतर मात दिता पूण कांयच हालचाली ना. भुरग्यांनी ह्या इश्कॉला शिकपाक वचप काय मरपाक हे आता मोठे कुवाडे जावन रावला. आमी कितले म्हणून तडजोड करप. जो मेरेन इश्कॉल दुरुस्त जायना तो मेरेन भुरग्यांक इश्कॉलात धाडची ना. पालकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पळयात देविदास गांवकारान दाखयल्ली उदरगतीच्या काळातली फुटकी शाळा. सरकार म्हणटा की आपूण खंय विकास करपाक कसोच फाटी आसना, पूण जेन्ना खंयच्याय गांवचो विकास जातलो जाल्यार शिक्षण हें सामकें म्हत्वाचें आसा. पूण दुर्दैव आमचें की गांवांतल्यो शाळो जर पळयल्यो जाल्यार त्या शाळांनी शिकपाक वचपाचें न्ही, मरपाक वचपाचें अशी परिस्थिती आसा. आयज मोरपिल्ला केपें हांगासरल्या जे प्रायमरी स्कूल आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल ह्या दोनी स्कुलाची इतली वर्स्ट कंडिशन जाला की ह्या स्कुलांनी भुरगे आयले जाल्यार 101% चिड्डून मरतले. ताका लागून ह्या पेरंट्सांनी आयज एकठांय येवन आपल्या भुरग्यांक खंय आतां 5 तारखेच्या नंतर म्हणजे नवें स्कूल जेन्ना ज्या दिसा साकून सुरू जातलें तेन्ना साकून स्कुलाक धाडचेच ना अशा तरेची भुमिका घेतला. कारण ह्या स्कुलाची इतली वर्स्ट कंडिशन जाल्ली आसा ती केन्नाय मोडून पडपाक शकता. सरकाराक कितलेशेच फावटी पत्रकां बरयलीं जाल्यार सरकार म्हणटा की करता 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 पूण प्रॅक्टिकल कांयच करना. पळोवया ह्या लोकांची खंत आनी ह्या शाळांची परिस्थिती कितें आसा ती. जेन्ना हो आमचो हायस्कुलाचो विशय आयलो, आमी हांगा टिचरीक मेळ्ळे, एडमिनिस्ट्रेटर्साक मेळ्ळे, त्याच पद्दतीन म्हाका याद आहा सरकार तुमच्या दारी हो जेन्ना उपक्रम जाल्लो तेन्ना सर रोहन खंवटे, सुभाष फळदेसाय सर आनी निलेश काब्राल सर आयिल्ले आनी तेन्ना आमचे स्थानीक आमदार एल्टन बाब डिकोस्टा आयिल्ले. तेन्ना फोर्सान तांकां हांगा हाडून शाळा दाखयली. आमदारान सगळ्या भोंवडायलो प्रत्येक क्लासरुमाक आनी कितें परिस्थिती आसा ती तेन्ना सांगली. आनी जे पळय सिमेंट गळटा, उदक पावसाक गळटा किंवा हांगा ज्यो प्रॉपर फॅसिलिटी ना त्यो दाखोवन दिल्यो आनी आमकां तेन्ना एक उतर दिलें की आमकां एक बरी संद मेळ्ळी की लोकां कडेन वचून कितें रियलिटी आसा गांवची स्कुलाची ती पळोवपाक संद मेळ म्हणून. पूण तेजे नंतर कांयच जालें ना. करस्पॉन्डन्स ज्या पद्दतीन जावंक जाय तें सगळें करस्पॉन्डन्स हायस्कुलांतल्यान जाल्लें आसा. एक स्टुडंटान तुमकां तें सांगलें आसा कितले एस्टिमेट जाल्लो, रिवायज म्हूण सांगतात, अजून कांय जालेंच ना. तेजे नंतर केप्यां आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सर केप्यां आयले तेन्ना एक पंचायत म्हूण रिप्रेझेंट करता आसतना उलोवपाची संद मेळ्ळी. तेन्नाय बी बाकीच्या बरोबर आमचे आमदार तेंचे बरोबर थंय बसून लागीं आशिल्ले. तेन्ना होय प्रश्न आमदारान जशें आमी डिस्कस करतकीर थंयसर CMा मुखार मांडलो. CM म्हाका उलोवपाचें आसा, उलोवपाक संद दिली. तेन्ना इतलेंच सांगलें की मोरपिल्ला स्कूल 7 वर्स कंटिन्युअस 100% रिजल्ट दिला. त्या स्कुलाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आणि सरकारा कडेन इतली मागणी की जाता तितल्या बेगीन आमचे जे स्कुलाचे जे पेंडींग काम आसा की तेमी बेगितल्या बेगीन ते स्टार्ट करचे. हे स्कूल जे आसा व्हेरी बॅड कंडिशनान आसा. गव्हर्मेंटा लागीं मागता की तांणी तें जातले बेगीन सार करचें. ह्या स्कुलाचें कंडिशन इतलें वर्स जालें आहा की ह्या स्कुलान भुरग्यांनी शिकपाचें ना. आतां ह्या स्कुलाची बिल्डींग एनी टायम कॉलेप्स जावंक शकता आनी इट इज हायली अ रिस्क फॉर द स्टुडंट्स. ते वण्टी बी फुटला, फुटल्या सायडीन खिडकी ना, खिडक्या ग्लास गेला फुटला, बेंची मळलेले आसा, पावसाक गळटा बी. सामको प्रॉब्लेम जाता. एक स्टुडंटांनी कापेत घातलेली गेल्या वर्सा जून महिन्यात. आम्ही 2020 आणि 2021 मध्ये 5 फावटी ऑथॉरिटीक लेटर केले. तेजे फाटल्यान 2021 60 लाख सुमार सँक्शन जाले. पूण एक काम स्टार्ट जालें ना आनी काम स्टार्ट जालें ना म्हूण परत 2 फावटी आमी ऑथॉरिटीक परत लेटर केले. तरी अजुनूय काम स्टार्ट जालें ना आनी आमकां आतां तें सँक्शन जालां काय कितें तेंय खबर ना. आनी इश्कॉलाची भुरगीं बारीक भुरग्यां टॉयलेटी वयता. इश्कॉलाची टॉयलेट आनी इतली परिस्थिती वायट पयल्यार म्हळ्यार लज दिसपाची. वयर जो फर्स्ट फ्लोर आसा पळय न्ही ताजेर ते सिमेंटाचे कोपचे पडटा आनी पावसाक थंय बसयनात. मागीर पंचायतीचो हॉल आसा त्या हॉलांत भुरग्यां बसयता. एका क्लासरुमान एका हॉलान 3 क्लासरूम कशें शिकपाचें. जाल्यार आतां एका थळाव्या आमदाराचे उतफर्के. ताणेय आपल्या वाठारांतल्या इश्कॉलाची परिस्थिती पळोवन खंत उक्तायल्या. जेन्ना आमगे प्रकाश बाबान सांगलें ते प्रमाणे जेन्ना प्रशासन तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा तेन्ना मोरपिल्ला तेन्ना 2 मिनिस्टर येयल्ले तेन्नाय आमी दाखयले. जेन्ना चीफ मिनिस्टर येयलो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केपें येयल्लो तेन्नाय आमी ताका प्रश्न काडलो आनी तेणें आमकां जबाब दिल्लो की बिफोर नेक्स्ट एकाडेमीक इयर ही आमगेले प्रश्न सुटावे जातले म्हणून. हें जालें म्हणटरीच मिडिया येयले म्हणटरीच कितें जालें, प्रशासन जाग जालें. इतलीं वर्सां न्हिदोन आसलें. नेक्स्ट डे ताबडतोब
एड्युकेशन डायरेक्टरान आनी आमगेलो सेक्रेटरी एड्युकेशनान मनीस धाडले पाडी आनी थोडे जाण पेरंट्सांक आनी PTAक तांकां मातशें दिशाभूल केलें की भिनाकाय तुमी ते प्रोटेस्ट कोनाकाय आनी आमी तें काम स्टार्ट जाता म्हूण आज 1 वीक जालो अजून स्टार्ट जालें ना काम. आज सेम परस हिंग मोरपिल्ला आहा. आज हांव पेरंट्सा कडेन मागता आम कितें डिसिजन घेताय ते फॉर्म घेवपा जाय. आयदर सरकार न्हिदलो आहा वो एडमिनिस्ट्रेशन न्हिदलो आहा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. माशेल बाजारा लागीं आशिल्ल्या सगळ्या नाल्यांनी कोयराचे राशी आणि गटरांचे उदक भरिल्ले. लागसरच्या दुकानांनी ह्या नाल्याचेर अतिक्रमण केल्ले, जाका लागून लोकांक ह्या बुरश्या घाणीचो वास सोंसचो पडटालो. लोकांच्यो कागाळी उपरांत थळाव्या आमदारा सयत सरपंचान नाल्याची पळोवणी केली आणि नालो नितळ करपाचे थारायले. लोकांनी ह्या नाल्यात परतून कोयर वा बुरशें उदक सोडल्यार ताजेर सक्तीची कारवाय जातले अशी शिटकावणी सरपंचान दिल्या. आयकात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. मार्सेला लोकांची एक डिमांड आसलो की जो गटर जो नाला जो आसा तो नाला क्लीन करचो म्हणून. कित्याक ते नालाक खूब प्लास्टीक आसा, गटराचें उदक सोडलेलें आसा आनी हे हो नाल्या थंय फुडें रावत जाल्यार लोकांक वास येतालो. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसलो की मिनिस्टराक सांगिल्लें ताणें की हो जो नाला जो आसा तो क्लीन करचो म्हणून. आनी मिनिस्टर गोविंद गावडीन एक बरे इनिशिएटीव घेवन ते नाला तो क्लीन करपाचो, डिसिल्टिंग करपाचें थारायिल्लें आसा थ्रू WRD डिपार्टमेंटांतल्यान. आनी जो थंयचो सरपंच आसा जयेश नायक ताणें सांगलां की जर कोणी आतां आमी क्लीन करून जातरीर जर कोणें जर आतां परत सिवरेज वॉटर सोडलें वो आनी कसलें उदक सोडलें वो गटरां उडयलें जाल्यार आमी ताका फायन मारतले. वो सिवरेज सोडली जाल्यार तांकां तांचें वॉटर जें आसा तें डिस्कनेक्ट करतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. आनी लोकांक सांगलां की ज्या गटरांक कोणी कांयच ओडूची न्ही, गटर क्लीन दवरचो, जो नाला जो तो क्लीन करचो आनी हो नाला जो सकयल भरपूर पयस वता. ताका लागून अपील केलां की हो जो नाला जो आसा तो क्लीन दवरचो म्हणून. तेंच्यांनी आपल्या कचऱ्याचो विल्हेवाट लावपाची जबाबदारी तेंच्यांनी स्वता घेवची. पंचायत हॅज ऑलरेडी डिसायडेड नॉट टू गिव एनी ऑक्युपन्सी अनलेस अँड अंटील तुम्ही ह्या कचऱ्याची विल्हेवाट खंय लायतले. कारण आज TCPच्या एक्टा भितर तुज्या स्वतःची बिल्डिंगेची डागडूची आणि कचरो सांबाळपाची व्यवस्था त्या हितून भितर आसा. नंतरूच तांकां हें दिल्लें आसा. म्हणून ते तात्पुरते न दवरता आसतना जाल्यार बिल्डिंगेक आतां कठोर निर्णय म्हणून हांवें म्हणिल्ले आसा. प्रत्येकाचे डिस्कनेक्शना खातीर फाल्यां ताका आमकां नोटीस काडची पडटली. ती पाळी मात्र ह्या पंचायतीचेर हाडूं नाका अशें हांव ह्या वेळाचेर सगळ्यांक सांगता. WRDतल्यान हो व्हाळ क्लीन करून घेता. तितून हांव ह्या लोकांकडे जे ह्या व्हाळाचे कोण जो भागीदार मार्सेल तो अप टू मोटे पर्यंत जितले लोक ह्या व्हाळाक कनेक्टेड आसा, जितल्या लोकांचो बिझनस चलता ह्या व्हाळाचे कोण, जितल्या लोकांची घरां आसा तांकां हांव एक मागणी करता की तुमी जितले एन्क्रोचमेंट केला ह्या व्हाळाक आनी जितले कोणें पायपां सोडले, आमी ऑलरेडी जितले हांगा कोण बिझनस करता तांकां हेल्थाचें इन्स्पेक्शन करून जेवण इन्स्पेक्शन करून तांकां नोटीस काडून फायनल लायट उदक डिस्कनेक्ट करपाचें सुद्दां आमी हे केल्लें आसा. खुबश्या लोकांनी बंद केल्लें आसा. तरी खुबश्या लोकांनी अजून सोडूना. पूण विचार करपाक जाय कित्याक ह्या व्हाळान हांगा सांजचे रावपाची परिस्थिती ना. तेकून आयज आमी हांगा रावले ते भितर सांजचे 5 सुमार येतले. इतल्यो झरी इतलो वास येता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांव लोकां कडेन मागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आता मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान मांद्रे दर्यादेगेवेल्या पट्टेत पर्यटन वाडला, पूण ह्या पट्ट्यात पर्यटन सुविधा चडशी ना. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन थळावो आमदार जीत आरोलकाराक हाजे कडेन नियाळ बसका घेवन हो प्रस्न सुटावो केलो. मांद्रे लागसरच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांक मुळाव्यो सुविधा नाशिल्ल्यान त्रास जाता. ही गजाल थळावा आमदार आनी पर्यटन मंत्र्यान मान्य केल्या. हाच्या आदीं जायत्या आमदारांनी मंत्र्यांनी ह्या वाठाराची उदरगत करपाची व्हडली आश्वासनां दिल्लीं, पूण खंयचे कडेन कांय ना. हे खेपे मात हें काम पुराय जातलो असो विश्वास पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायला. आयकात. मोपा एअरपोर्ट आयिल्ल्यान मोपाच्या सरावंडींग जो एरियाज आसा, डेव्हलपमेंट ऑफ दोज पर्टिक्युलर एरियाज हॅव टू बी डन. कित्याक डेटा शोज की लॉट ऑफ पीपल टुरिस्ट हॅव स्टार्टेड मुव्हिंग टुवर्ड्स मोर्जी, मांद्रे एरिया, आशवे. जसे टुरिस्ट वाडटा इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा
आणि एक लास्ट 8-7 महिने झाले आमचो मांद्रेचो आमदार आमचो मित्र बाब जीत हॅज बीन टॉकिंग अबाउट कितें जाय कितें करपाक जाय आनी ईच वन वॉज कमिंग इन एक पार्सलार येताले म्हणजे हें हांगा आशू हें करपाक जाय मोरजी पार्किंग जाय सो फाटले एकदां तेन्ना आमी आनी कितें कामाक आयिल्ले तेन्ना वी वेंट इन वी डीड अ राउंड ऑफ मोरजी की ते पार्किंगची वेवस्था कितें आसा कितें ना ती एक इम्पॉर्टंट आसा की कोस्टल बेल्टा खातीर आशिल्ल्यान हेज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मुवींग इन द हिंदलँड जे कोस्टल बेल्टाक इन्फ्रास्ट्रक्चराक लॅकिंग आसा आनी आमकां करपाक जाय कितें जाल्यार सावथाच्या नॉर्थाक येतकर वन पार्ट इज काणकोण एक्स्ट्रीम आणि योटेतला मांद्रे मोरजी एक्स्ट्रीम सो दोन्ही नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही बेल्ट हॅव टू बी डेव्हलप्ड एज बी बॅलन्स दाबोली एंड बी डेव्हलप मोपा आय मीन दोन्ही बॅलन्स करता असताना वी ऑल्सो नीड टू एन्श्युअर एम्युनिटीज आर प्रोवायडेड ऑन बोथ द साइड्स. किशी वर्सां अनडेव्हलप्ड इन सेन्स जे टुरिस्ट थंय येतात तांकां बेजीक फॅसिलिटीज ना जे टॉयलेट जावं चेंजिंग रूम जावं लॉकर रूम जावं हे नेसेसिटी जी आहा बेजीक फॅसिलिटी ती थंयसर ना ताका लागून आमची प्रायोरिटी आहा पार्किंग आणि हे टॉयलेट चेंजिंग रूम हे प्रायोरिटीचेर घेवपाक आनी तशेंच तेंच्यांनी फॉलोअपूय करून घेतलेले आहा म्हाका एंटायर टीम तेंच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाची दिली तेंचे कडेन कंटिन्युअसली फॉलोअप करून सायट विजीट करून आयज खंय तरी आमी ऑलमोस्ट सगळे ऑन पेपर म्हणटा ते रेडी आसात आतां ऑन सायट आयज परत रिव्ह्यू मिटींग घेवन स्वता आमचे टुरिझम मिनिस्टर हांगा येयल्यात तेंचे कडल्यान रिव्ह्यू सगळी घेतलेली आसा आनी तांकां इन्स्ट्रक्ट केल्ले आहा कितें कितें करपाचें डेव्हलप खंयच्या स्किमी अंडर घेवपाचे सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स खंयच्या प्रोजेक्टाक हाडपाचे स्टेट गव्हर्मेंट फंड खंयच्या हेका करपाचे. मजगती दर्यादेगेवयल्या शेखांचेर फाटल्या कांय म्हयन्यांत व्हड प्रमाणात कारवाय जाल्या. दर्यादेगेवयल्या शेखांचे मालक सरकारा कडल्यान कसलोच तेंको मेळना असो दावो करतना शेखांचे मालकांक नव्या नेमांक पाळो दिवचो पडटलो. खास करून प्रदुशणा संबंधीत नेमांक पाळो दिवचो पडटलो अशें पर्यटन मंत्री म्हणटा. आयकात. आम्ही लास्ट पर्यंत फाटली जे शेक पॉलिसी घेऊन फुडें सरल्या त्या शेक पॉलिसीनुसार तांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे 1 वर्स वाडोवन जाय ती वाडोवची केली. तांचे शेक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां रिक्वेस्ट येतात ते चडशे रिक्वेस्ट कन्सिडर करूनच केल्या. ट्रेडिशनल गोंयकार जे धंदे चलयतात तांकां सपोर्ट करप हो सरकाराचें धोरण आसा. काही असंतुश्ट लोक काही लोक ऑपोजिशनाचे नाल्यार बाकीचे जे राजकारण करूंक सोदता आनी दाखोवंक सोदता की कॉर्पोरेटायज करतले भायले येवन व्हरतले हातूंत एक तुमकां सांगूंक शकता की आमी गोंयकारूच आनी आमकां हांगा गोंयकारूच हे धंदे चलयल्ले जाय पूण धंदे सारके चलयल्ले जाय. अशें न्ही की गोंयकाराच्या नांवार भायर कोण येतलो भायलो कोण येतलो चलयतलो अशें जावंक शकना. वॉटर स्पोर्ट्स जावं शेक जावं रेग्युलेशनान कशें आसा त्या प्रमाणे करचें पडटलें. आतां नवे शेक पॉलिसी येवपाची आसा आणि परत आमचे डिपार्टमेंट शेक ओनर्स असोसिएशन कोण तांची आयडेंटिटी आसा ते तांचे व्ह्यूज पॉयंट्स घेतले की तांची अपेक्षा कितें आसा ती नवी पॉलिसी काडच्या पयलीं. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, सुभाशीश गोवेकार आनी मनीषा जाधव. चडांत चड तापमान सुमार 35 ते 36 डिग्री आणि उण्यांत उणें 27 डिग्री मेरेन रावपाचो अदमास IMDन उक्तायला. रातच्यात फुडलो सप्तक उष्ण आनी दमट आसतलो. मळब ढगाळ आसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान दमट आसपाची शक्यताय आसा. MET खात्यान 22 आनी 23 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय दिल्या. जाल्यार हवामान सादारणपणान उष्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा. येता त्या सप्तकात हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. फुडल्या सप्तकात हवामानात हेर महत्वाच्यो घडणुके घडपाची शक्यताय ना. 22 आनी 23 तारखेक पावस गडगडपाची शक्यताय. हवामान उष्ण आनी दमट उरतले. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बोर्डधन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.